आवडटा जाल्यार आपणाक सांगा. आपूण ह्या स्कुला खातीर भरपूर कितें तरी करपाक म्हाजी मानसिकता आसा. आनी अशें आमदार आयज ह्या कार्यक्रमाक लागतात हे आमचे सगळ्यांचे स्पेशली भगवती हायस्कूलच्या परिवाराचो एक खुशेचो दीस अशें म्हटलें तरी वावगे जावचें ना. पणशीकर सराच्या संदर्भात उलयता आसतना एकच म्हणूंक शकता की म्हाजो चेडो जेन्ना 5वेंत पावलो तेन्ना हांव ह्या शाळेचो पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष जालो. आयज म्हाजो चेडो 10वेंत आसा. म्हणजे सलग 5 वर्सां अध्यक्ष पदाची जेन्ना हांव झुजा सांबाळ्ळी तेन्ना पणशीकर सरां बरोबर काम करपाचें आमकां म्हणजे म्हाका संदी मेळ्ळी. शंभू राजे नाटक जे आमी आयज संपूर्ण आशिया बूक रिकॉर्डान जे नांव कोरलें तातूंत सरांची भुमिका ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. आनी दुसरे सर म्हणजे आमचे सावंत सर हांगा बसलेले आसा. ताची ते तर आमचे सामके प्रोजेक्ट मॅनेजर आनी हेच्याच खातीर आमी आमचे भगवती हायस्कुलाचें नांव हे आशिया बूक रिकॉर्डान आमी नोंद करून पावले. सो त्यामुळे सरांचे जे काम करपाचें आनी जी आमची फाटल्यान रावन ती काम करून घेवपाची जी ताकद आसा ती पणशीकर सरान आसा हे आमी पळयलें. आनी जी जो डेव्हलपमेंट ज्या ह्या स्कुलान आमकां स्पेशल पर्टिक्युलर तुमकां म्हणटा की जो दिसता तो पणशीकर सर, सावंत सर आनी उत्तम काकाच्या फाटल्यान जर खरी जर धुरादर सांबाळ्ळी तर प्रवीण जी इतल्याच कारणा खातीर म्हणटा की आमी अशें म्हणटाले की आतां फुडें कितें प्रवीण जर गव्हर्मेंट सर्वंट जाला जाल्यार हेचेर लक्ष ज्या पद्दतीन घालपाक जाय तो घालिना. पूण जेन्ना उत्तम काका जेन्ना गेले तेच्या उपरांत ह्या एका वर्षान जो आयज जो हांगा जर जे चेंजीस दिसता ते सगळे प्रवीणा खातीर दिसता. आनी त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की सगळ्या भुरग्यांनी मोठ्या ताळयेन जास्त वेळ घेतला आनी आमदार सरान फुडें वचपाचें सांगायचं झालं तर रामायण महाभारत हे जवळजवळ 20-25 वर्ष या ठिकाणी हे दोन्ही उपक्रम राबवले. यातून तुम्ही म्हणाल रामायण त्या संस्थेकडनं काही जादा पैसे मिळतात का? आणि आज 36 वर्ष पूर्ण करून आषाढाचे प्रथम दिवस आहे. आज आषाढाचा पहिला दिवस आहे. या दिवशी मी या ठिकाणी निवृत्त होत आहे. खरोखरच मला समाधान आहे. ज्या दिवशी मी पाऊल ठेवलं त्यानंतरची आताची 36 वर्षांची जी कारकीर्द आहे ही खरोखरच माझ्यासाठी अतिशय लाभदायक, अतिशय उपयुक्त अशा प्रकारची ठरली. ज्यावेळेला मी इथे आलो त्यावेळेला तामणकर सर मुख्याध्यापक होते. ते म्हणाले की तू मुख्याध्यापक या पदापर्यंत पोच. आज ते भयात नाही आहेत, पण त्यांनी जे सांगितलेलं त्याप्रमाणे मी आज मुख्याध्यापक पर्यंत पोहोचलो आणि या पदावरून मी निवृत्त होताना मला ते समाधान आहे की त्यांनी सांगितलेलं मुख्याध्यापकापर्यंत पोच. मी आज त्या ठिकाणी पोहोचलो. त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे आणि आमचे दिवंगत अध्यक्ष उत्तमजी गोटकर त्यांच्या प्रेमामुळे या ठिकाणी मी अनेक उपक्रम राबवले. हे उपक्रम राबवताना मला जावपी आमचे आणि एक मित्र ह्या हायस्कूलचे मुख्याध्यापक 36 वर्षां दीर्घकाळ सेवा केले आबा पणशीकर सराक तसो ऐकूनच जाणो 10 कोटी मेळा आसतो. पण तांची पर्सनॅलिटी किती आसा ही काही शिक्षकांनी सांगलीच. पण ताच्याय पेक्षा दीर्घ काळ लांबलेलो हो कार्यक्रम भुरगीं ज्या शांततेन आयकतात ताचे वयल्यान हांव खऱ्या अर्थान सराचो ह्या शाळेंतलो परफॉर्मन्स कसो आसलो, रोल कसो आसलो तेका खऱ्या अर्थान पावती मेळटा. सगळ्यांक मनांतसून दुखला, तेंकाय दुखला, पण चेहऱ्यार हास्य आसा. चेहऱ्यार हास्य आसा पण हृदयात खंय तरी दुःखय जाता. एका डोळ्यान
हसू असप, दुसरे डोळ्यात आसू असप. हसू इतक्याच खातीर, आनंद इतक्याच खातीर की आज 36 वर्षाच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर आपल्या घरकान्नी समोर, धुवे समोर जे कौतुक जाता ते खूपच समाधान देणारे असतात. आमका सगळ्यांक दुःख नाही म्हणतात, पण एक व्यक्ती सामकी सुखावली असतली ती सुजाता वहिनी. आता 24 तास ताबेल, आता ताका हलोवपाक कोणाक कापासतात ना. एक जो घरचो परिवार असता ताच्याच बरोबर काम करणाऱ्या शिक्षकाचोय त्या शैक्षणिक संस्थेत नवीन परिवार जाता आणि त्या परिवारात तो समरस जावंक लागलो की तो इतको एकरूप जाता की मागीर सुजाता सारखे लहान भुरगे सुद्धा, शाळेत शिकणारे भुरगे सुद्धा सुंदर कविता बरोवू शकता. हांव कौतुक करता तेजें. चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, तशेंच आमचे फणसेकर सर, आयज तेंचो हो कार्यक्रम बऱ्यान बरो घडोवन हाडलेलो आसा. तशेंच आयज आमचे सगळे व्यासपीठाचेर बसलेले मान्यवर इतर, तशेंच आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, तशेंच माझे भाव भयणांनो आनी आमचे सगळे स्टुडंट्स, सगळ्यांक तुमकां नमस्कार करता. आयज हो कार्यक्रम बऱ्यान बरो घडोवन हाडलेलो आसा आनी हांव म्हाजें व्हडलें भाग्य म्हणटा, म्हाज्या हातीन सराचो आयज सत्कार जाल्लो आसा आनी सरान आमच्या बरें बरें हे स्कुलाक बरे भुरग्यांक शिकयलें, ज्ञान दिलें. सरान अशें चिंतचें न्हू कितें आपूण रिटायर्ड जालो म्हणजे आपूण घरा बसान सुशेग घेतलो म्हणून. तें चिंतचें न्हू सरान जें काम आपलें आसा तशेंच काम कंटिन्यू दवरचें आनी अशेंच भुरग्यांक शिकयत वयचें. तशेंच हांवें तेन्ना लास्ट टायम म्हटलेलें, जेन्ना हांव इलेक्शन जावच्या पयलीं जितली पेडण्यान स्कूल आहा तेन्ना हांवें स्कुलांची हालतूय पळयली आनी आतांय बी हांव वचोन सगळ्या स्कुलांनी वचोन इन्स्पेक्शन करता, सगळे स्कुलांनी वचोन पळयता तेंची हालत कितें आहा ती. खुबशे स्कुलांनी खुबशें कितें जाय म्हाका तें जाणून येयल्लें आसा आनी तें हांवें म्हाजें काम आतां स्टार्ट केल्लें आसा. सगळीं आमची पेडण्याची स्कुलां रिनोवेशन जावंक जाय आनी ती जातली हेच्या फुडें. आनी जी पळय न्यू टॅक्नोलॉजी जाय आमच्या स्कुलांनी पेडण्यान ती अवेलेबल करून दितलो हांव. तशेंच आयज हांवें हांगासर आमच्या भगवती स्कुलाक आयज CCTV कॅमेरा, कित्याक हे आमकां चड मोर इम्पॉर्टंट आहा भुरग्यांक आमचे सेफ्टी. जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक स्कुलान धाडटा शिकपाक तेन्ना तांकां कितें तरी सेफ्टी हो जावं, तेका लागून ही आमच्या सगळ्या पेडण्याच्या स्कुलान हांव अवेलेबल करून दितलो आनी सगळ्या स्कुलांनी ही आमची CCTV कॅमेरा ते हांव तांकां अवेलेबल करून दितलो. तशेंच खुबशे भुरग्यांक आमच्या पेडण्यान पयला कितें थोडे भुरग्यांक शिकोवंकूय लागून आवय बापाय कडेन जायना तेन्ना हांवें सदांच सांगतालो तुमी अशें चिंतचें न्हू, कित्याक पेडणेचो MLA तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो प्रवीण, आनी तुमी कितेंय तुमकां कमी पडलें जाल्यार तुमी म्हाका उलो करचो, हांव आसतलो. तुमी आमच्या ऑफिस जाणा, पेडण्या ऑफिस आहा, कोरगांव ऑफिस आहा. शिक्षणाक लागून आमची भुरगीं पेडण्याची खंयसरूच कमी पडची ना. तुमी तुमच्या आवय बापायचें नांव वयर काडचें, तशेंच तुमच्या टिचरींचें, तशेंच स्कुलांचें आनी तशेंच पेडण्याचें नांव वयर काडचें. तशेंच तुमी स्पोर्ट्सानूय भाग घेवचो, स्पोर्ट्सानूय घेवन तुमचें करियरूय करूं येता. इतलेंच म्हाजो आशिर्वाद तुमकां सदांच आसतलो. गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन्स. थँक्स वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.